हाय नमस्कार, हांव वर्षा आश्वेकर. गोमंतक टीव्हीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक वेगवेगळी मुवीज ज्यो आसा त्यो दाखयता आनी त्याच प्रमाणे आमच्या गोंयची सुद्दां ह्या वर्सा भरभरून अशी मुवीज हांगासर दाखयली वयता. ती म्हटल्यार 14 मुवी हांगासर दाखयली वयता. तातूंतली कांय मुवी जाल्यात आनी आयज आमी सद्या 2-3 मुवी पळयल्या. तातूंतले एक आदिवस जे मुवी आसा ताचे बद्दल आमी जाणून घेवपा खातीर आतां सगळे डायरेक्टर एक्टर हांचे कडेन आमी मेळटली. तांचे कडल्यान जाणून घेतली की आदिवस हे जे मुवी आसा ताचे बद्दल आमकां म्हायती मेळटली. सगळ्यात पयलीं आमी वचूया ह्या मुवीन जाणें काम म्हणजे एक्टर म्हणून जाणें काम केलेलें आसा. डिरेक्टर ओके रायटर आनी एक्टर अशें म्हणून ताणें काम केलां. ताचे कडल्यान जाणून घेवया की आदिवस ह्या मुवी बद्दल तो कितें सांगतलो. आपका नाम क्या है? आदित्य स्वरूप और मैं बिहार से हूँ और मैंने यहाँ पे कला एकेडमी में पढ़ाई की है. ओके, इस मूवी के बारे में क्या कहना चाहोगे? ये मूवी अच्छी है, मतलब सब लोग देखें एक बार. और ये ह्यूमन रिलेशन के ऊपर है अगर हम बात करें तो. और ये मूवी में हम देखें तो दो स्ट्रेंजर्स जो एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं उसके ऊपर ये फिल्म है. ओके, ताचे उपरांत आमी वचूया साईश सरा कडेन. तांचे कडल्यान जाणून घेवया की सरान ह्या मुवीन महत्वाचो असो रोल केलेलो आसा आनी ह्या मुवी बद्दल सरा कडल्यान जाणून घेवया. सर, इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक आदिवस हे मुवी सिलेक्ट जाला ताचे बद्दल पयलीं तुमी कितें सांगतले? पयलीं म्हळ्यार खरेंच समटायम्स आय फील की हांव लकी इतलेच खातीर की सचिनाक दिसलें आनी निहालाक दिसलें आनी आदित्याक दिसलें की आय शूड बी पार्ट ऑफ दीस टीम एंड आय शूड थँक देम की कारण जो रोल जो म्हजे कडेन आयलो तो खरेंच चॅलेंजींग आशिल्लो. आनी हो चॅलेंजींग इतल्याच खातीर जाता कारण जेन्ना तूं एक रोल डिजायन जाता बरयता आनी तातूंत स्टडी आसता, एक डेप्थ आसता आनी त्या डेप्थाक जेन्ना डिरेक्टर आज फिल्म पळयतकीर म्हाका कळ्ळें की जे एक्टर म्हणून म्हाका लक्षांत येना पूण डिरेक्टराचो वावर केदो व्हडलो आसा हें फिल्म काबार जातकीर म्हाका लक्षांत आयलें. आनी तेन्ना म्हाका खरेंच अभिमान दिसता की आज आमची यंगस्टर्स आर परफेक्टली ऑन रायट पाथ. सो कॉंग्रेच्युलेशन्स द डिरेक्टर एंड द फूल टीम ऑफ आदिवस फॉर मेकिंग मी ऑल्सो प्राऊड. थँक यू व्हेरी मच. सर, आदिवस मुवी बद्दल कितें सांगतले? हो जेन्ना तुमकां रोल दिलो तेन्ना म्हणजे तुमी सुरवात ह्या रोलाची कशी केली? सुरवात म्हणजे पयलीं म्हळ्यार बेजिकली हांव वदळी सांगलां की आय एम नॉट द कॅरेक्टर वीच द फिल्म इज. हांव खूब ब्रायट, म्हाका खूब एक्सप्रेस जावपाक आवडटा, खूब म्हाका उमेदी फकाणां मारपाक आवडटा जावं एन्जॉय करपाक आवडटा. वेल्याज हो कंप्लिटली सटल आनी हो सटल म्हाका करपाक खरें म्हणल्यार डायरेक्टरान म्हाका खूब मदत केली आनी विदावट हीज हेल्प आय कूड नॉट डू दीस. मागीर खूब कंट्रोल, इट्स व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट आनी तातूंत हांव थिएटरांतलो मनीस सो आनी इल्लो लावड. सो तातूंत त्या डिलिव्हरीचेर मागीर त्या लेवलाचेर म्हाका हाडप हो खूब एक्स्ट्रा एफर्ट जो डिरेक्टरान म्हजे खातीर घेतलो आनी हांव ताचे खातीर समाधानी आसा. कारण म्हाका दिसता की आतां जो रिस्पॉन्स मेळ्ळा तातूंत हांव ही टेस्ट पास जाल्लो आसा आनी जेन्ना डिरेक्टर कट म्हणटालो आफ्टर एवरी सीन तेन्नाय म्हाका दिसता की हांव पास जातालो अशें म्हाका दिसता. सर, कितले दीस लागली ही मुवी म्हणजे तुमकां सगळी आख्खी तयार करपा खातीर? तयार करपा खातीर म्हणजे म्हजे एक्टिंगांतल्या पार्टांतल्यान 4 ते 5 दीस लागली पूण तांकां मागीर फुडलो प्रोसिजर आसता प्रायर आनी मागीर एडिटींग हो तुमकां डिरेक्टर चड बरे तरेन सांगपाक शकतलो हाजेर एक्झॅक्ट ड्युरेशन कितलें लागल. येस, थँक्यू सर. आदिवस म्हटल्या उपरांत खुबश्या लोकांक म्हणजे आमकां सगळ्यात पयलीं प्रश्न पडलो की आदिवस म्हटल्यार कितें. आनी जेन्ना आमी मुवी पळयली तेन्ना लास्टाक जेन्ना आदिवस माय फ्रेंड म्हणटा म्हणजे गूड बाय माय फ्रेंड सकयल जे सब टायटल आसा ताचे वयल्यान कळ्ळें. निहाला कडल्यान जाणून घेवया की आदिवस हें नांव दवरपाचें कारण कितें आशिल्लें. निहाल, आमकां ह्या मुवी बद्दल सांग आनी सगळ्यात पयलीं म्हणल्यार आदिवस म्हटल्यार कितें हें पयलीं आमचें म्हणजे ऑडियन्सांक समज. फाटलीं 2 वर्सां हांव आनी आदित्य ह्या स्क्रिप्टेर काम करता. अशेंच आमचे डिस्कशनां चालू आसतालीं आनी एक टॉपीक येयलें आमचें की भायलो भितरलो हो टॉपीक आनी आमी डिस्कस केल्ले. जस्ट एक दीस आदित्यान म्हाका कॉल केलो आनी म्हटलें निहाल भाई मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है. अच्छा बोलो. तो वी वेर ऑन अ स्क्रिप्ट. ही लेफ्ट गोवा आफ्टर दॅट आनी तो ह्या वर्सा येयलो मुद्दम खास करून ही फिल्म करयाच म्हणून आनी ही फिल्म दाखोवयाच म्हणून. त्या निमित्तान आमची फिल्म चालू जाली.
कास्टिंगेचो प्रश्न येयलो. कास्टिंगेचे प्रश्न आमकां असो मनीस जाय आसलो जो सूट जातलो असलो. लकिली आमी एक फिल्म पळयल्ली एका दुसऱ्या फेस्टिवलाक आनी साई सर थंय आसलो. साई सराक तसो वळखतालो हांव, पूण पर्सनली ह्या फिल्माच्या निमतान म्हाका साई सराक आनीक वळख जाली. खरें म्हटल्यार सगल्यांकून यंग म्हणटा पळय आमच्या क्रुवान आसा तो साई सर, इतलो तो पावरफूल आनी इतलो तेजी एनर्जी, कितें कर म्हणजे कितें करतालो तो. ताका सांगलें थंड जेवण आसलें, एक सीन आसा जेवणाचो, इट वॉज व्हेरी कोल्ड. ही 3 टेक जाले तरी पूण ही वॉज इटींग इट. सो इतलें म्हाका बरें दिसता असले एक्टरा वांगडा काम करपाक. दुसरी गजाल म्हणजे गोंयान फिल्म ना जावपाचें एक कारण म्हणजे प्रोड्युसर मेळप ना. पूण लकिली आनी खऱ्यांनी ते आमकां एक बरो प्रोड्युसर म्हणजे सचिन सुल्लेकर असलो प्रोड्युसर मेळप खूब बरें दिसता. गोंयान असले आनीक प्रोड्युसर जाय आनी असली व्हडली फिल्मां करपाक जाय. म्हाका अशें दिसता नेक्स्ट फिल्म आमी एक व्हडली फिल्म घेवन येतली तुमच्या वांगडा. फिंगर्स क्रॉस्ड. आनी बिना सचिन भाई के मुझे नहीं लगता कि ये फिल्म पॉसिबल हो पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा मतलब पता नहीं, गोवा में आर्टिस्ट बहुत हैं, फिल्म मेकर्स बहुत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास बजट नहीं है फिल्म बनाने के लिए. इस साल शायद से ESG ने कुछ तो स्कीम निकाला है, इसके पहले मुझे पता नहीं कैसे फिल्म बन जाते थे. लेकिन वही बात है कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, अच्छी बात है सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन इसका आउटकम क्या है अब देखते हैं क्या होता है आगे. गोंय तशी कलाकाराची खाण म्हणटा आमी आनी खुबशे आर्टिस्ट पळोवपाक येता. खरें म्हटल्यार म्हाजें अशें चिंतप आसा की एक संगम आसा, जशी संगीत म्युजीक जाली, एक्टींग जाली और आर्ट जालो, हे तिनूय कॉलेजी खंय तरी हांगा दिसना म्हाका. एक एक्टींग कॉलेज दिसता. हांव मागता की सगळे इन्स्टिट्यूटा कडेन की ही 3 जी बेजीक पिलर्स ऑफ फिल्म मेकींग आसा, म्युजीक आसता, एक्टींग जाय आसता आनी आर्ट जाय आसता, आर्ट डिरेक्शना खातीर, हे तिनूय कॉलेजींनी मस्ट येवपाक जाय. खंय तरी मेळोन तेंचे प्रोजेक्ट्स जावपाक जाय. खुबशे अशे कलाकार आसा जे फंडींग मेळना और फुडें कितें ह्या फिल्माचें म्हणून फिल्म करपाक उरता. तशे इंडिविज्युअल टॅलंट्स आसा खुबशे जे म्युजीक प्रोडक्शना आसा, सावंड रिकॉर्डिस्ट जावं, कंटिन्युअस शूट जायना म्हणून ते खंय तरी फाटीं उरता. जर कंटिन्युअस शूट जाली जाल्यार आमची एक फिल्म इंडस्ट्री गोंयान तयार जावपाची शक्यता आसा. ही फिल्म जावपाच्या फाटल्यान एक व्हडलो कारण म्हणजे म्हाजो क्रू, जी म्हाज्या क्रुवान रात दीस मेहनत घेतला. खरेंच अक्षरशा तांकां दाद दिवची पडटली म्हाका. म्हाजे क्रू मेंबरान मेनली म्हाजो आर्ट डिरेक्टर महेश गोकणकर आनी साईनाथ परब साईनाथ वळवयकर हो आमचो प्रोडक्शन हेड आसलो. तसोच कौशीक म्हाजो, ही इज अ व्हेरी गूड फ्रेंड ऑफ मायन, तो ऑन बोर्ड आसलो विथ ही वॉज हँडलिंग एवरीथींग. बट मेनली तेणेन सावंड रिकॉर्डिस्टाचें काम केलें. आनी सेजल शेटये हे कॉस्ट्युमाचेर आसले आनी तशेंच खुबशे जाण आसले. लोकेशन आमी सोदपाक लागलेले आनी लकिली म्हाज्या मामालें घर दिवाडे आसा आनी वी हॅड दीस विजन फॉर, म्हणजे आमची एक अलगूच मोग आसा दिवाडे खातीर आनी स्टार्टिंगच्यान आमकां दिसतालें की दिवाडेत खंय तरी शूट करया. लकिली वी गॉट गूड पिपल. खरें म्हणलें अशें की वळखीन कोण सुटलो वळखीन आनी आमकां बरी लोकेशनां मेळ्ळी, बरे लोक मेळ्ळे, खूब बरें दिसता. ओके. सो आदिवस जेन्ना आमी पळयले, आख्खे पळयले, लास्टाक गूड बाय माय फ्रेंड अशें म्हटलें. गूड बाय सुद्दां तूं नांव दवरपाक शकता आसलो, पूण आदिवस अशेंच कित्याक? जर तूं फिल्म पळयली न्हू, खंय तरी डीप वचत न्हू तूं, आय रियली वॉन्टेड द नेम टू बी ब्युटिफूल. कळ्ळें न्हू. आदिवस हो शब्द कित्याक चूज केला? आतां तुका दिवाड म्हटल्यान हांव ल्हानाचो व्हड दिवाडी जाला. पोर्चुगीज इन्फ्लुयन्स आसा पळय गोवाचेर खूब आसा आनी आदिवस हो शब्द आयज न्हू खूब पयलीं हांवें आयकलेलो. खंय तरी आदिवस लक्षान आसलेलो म्हाजो. पूण जेन्ना ही फिल्म जाली आनी आय वॉज सिटींग गेसींग द नेम, गूड बाय वॉज द रायट नेम आनी सडनली गूड बाय आदिवस येयलें म्हाज्या तकलेन की ट्रान्सलेशन पळोवया हेजें. आदिवस येयलें आनी आय शेड इट टू द रायटर, तेकाय आवडलें, सचिन भाईकूय खूब आवडलें. सो द नेम फॉर द फिल्म वॉज आदिवस. कित्याक इन द एंड लायफ, जशें तुमी लायफ ऑफ पाय हे पिक्चर पळयला, तितून म्हटलां की इन द एंड यू शूड लेट एवरीथींग गो, बट ओनली थिंग हर्ट्स द मोस्ट इज नॉट taking a moment to say goodbye. That's the ideology I would place.
अशें म्हणजे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक आतां खंय तरी गोंयची फिल्मां जी आसा ती म्हणजे इनक्रीज जायत आसा. म्हणजे फाटीं थोडी दाखयली, ह्या वर्सा तर 14 फिल्मां दाखयली वयता. सो तुका दिसता की म्हणजे गोंयच्या तरणाट्या भुरग्यांचो किंवा गोंयचे प्रोड्युसर आसतले किंवा डिरेक्टर आसतले हांकां खंय तरी फुडें म्हणजे खंय तरी आसा म्हणजे वेगवेगळे विशय समज जर घेवन येयले जाल्यार इफ्फी सारक्या अशा व्हडल्या फेस्टिवलाक मुवी दाखोवपाक शकता. ऑफकोर्स ह्या वर्सा 14 फिल्मां म्हणजे एक अमेझींग गजाल. गोवान पळोवंक गेल्यार वर्ल्ड ओवर सिनेमा आसूं ऑर इंडियन सिनेमा आसूं, गोवान सगळेच सिनेमा शूट जाता पळोवंक गेल्यार. आनी आमी जर एज अ गोंयकार हांगा करिना तर फायदो ना. आमी करपाक जाय आनी आतां ते चालू जावपाक लागला आनी फुडें वचून खंय तरी प्लॅटफॉर्म लागतले. जेन्ना काम वाडटलें तेन्ना गरज पडटली आनी एक बरी फिल्म इंडस्ट्री तयार जातली. येदो व्हडलो इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल जाता. आमी खरेंच लकी आसा की ही ऑपॉर्च्युनिटी आमकां मेळटा आमची फिल्म प्रेजेंट करपाक, आमची कोंकणी भास हांगा मांडपाक. खूब बरें दिसता. खूब वर्सां जालीं तूं इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल पळयता आसतलो, पूण ह्या वर्सा तुका वेगळें अशें कितें दिसलें किंवा बाबा कितें दिसता ह्या इंटरनॅशनल 55th इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवला बद्दल? सद्याक बरी फिल्मां आसा ह्या वर्सा. तशेंच इंटरनॅशनल फेस्टिवलाक जिखलेलीं फिल्मां जी इंटरनॅशनल पातळेर वचून आमचें नांव केलां, भारताचें नांव केलां, तसलीं फिल्मां पळोवपाचो चान्स मेळटा हांगा. तेंच्या वांगडा इंटरॅक्ट करपाचो चान्स मेळटा. हीच खूब इफीची खास करून हीच गजाल म्हाका आवडटा खूब. खरें म्हटल्यार जशी फिल्म जाली, सगळें काम जालें, खुबशी मेहनत लागली तेका, तेज्या मागीर जो भार आसलो पोस्ट प्रोडक्शनाचो तोवूय खूब कठीण आसलो. खरेंच म्हाका बरें दिसता की गोंयचे बरे नामनेचे आर्टिस्ट जसो मयुरेश सालगांवकर, म्हजो बरो एक फ्रेंड आनी एक बरो एक म्युजीक इंजिनियर आनी सावंड प्रोड्युसर, तेका सांगलें हांवें की म्हाका जाय तूं ऑन बोर्ड आनी खूब बरें दिसता तेज्या वांगडा काम करपाक एवरी टायम. तसोच आमची म्युजीक जो स्कोर आसा तो दौलत हेणें केला. खूब सुंदर म्युजीक बसयला ह्या फिल्माक. आनी जे सॉंग आसा एक स्पेशल ट्रॅक हांवें रिक्वेस्ट केलो अमित नायक, वेकिंग ग्राउंड म्हणून सगळीं जाणां गोंयान तेका वळखता. तेच्या वांगडा शिव नायक हेजे हांव खूब थँक्यू म्हणटा तेका की तेणें एका कॉलार बाबा फाल्यां म्हाका रिकॉर्डिंग करपाक जाय कशें करून आनी तेणें हय म्हटलें नेहाल यो तूं. तो तेजे शेड्युला भितर तेणें म्हाका टायम काडून टायम दिलो म्हणून खूब थँक्यू म्हणूंक सोदता तेंकां. लास्ट प्रश्न तुका, गोंयान अशे म्हणजे डिरेक्टर, एक्टर किंवा प्रोड्युसर आसा जेंकां म्हणजे हो प्लॅटफॉर्म जो आसा किंवा आजून थोड्या लोकांक प्लॅटफॉर्म मेळूंक ना अशें तुका दिसता? खरें म्हटल्यार गोंयान आजुनूय लोक फिल्म मेकींग शिकता. फिल्म मेकींग शिकप हें खूब गरजेचें आसा. फिल्माची बेज लायन आसता ती स्टोरी टेलिंगाची. आमचे अशे खुबशे रायटर आसा, लोकांनी वाचपाक जाय तेंकां. आतांच म्हाज्या फिल्मा पयलीं एक डॉक्युमेंट्री दाखयल्ली रविंद्र केलेकराची. तेंचें वाचप आसा, खुबशे बरयल्लेले आसा आनी लोकांनी फुडें सरोन फिल्मां करूंक जाय आनिकूय सो दॅट द अमावंट ऑफ फिल्म्स इनक्रीज इन गोवा. त्याच बरोबर जेन्ना मुवी करता तेन्ना प्रोड्युसर सुद्दां तितलोच म्हत्वाचो आसता. प्रोड्युसरा शिवाय मुवी ही जावपाकूच शकना. जाल्यार सचिन आमकां सांग की ह्या मुवी बद्दल तूं कितें सांगतो? सगळ्यात पयलीं थँक्यू टू गोमंतक टीव्ही कारण हो प्लॅटफॉर्म म्हाका दिसता प्रत्येक जे चॅनलांनी दिवपाची गरज आसा फॉर दी यंग स्टार्स. सो सगळ्यान पयलीं प्रोड्युसर म्हणून जेन्ना पळयता न्ही तेन्ना पयली गोश्ट म्हाका दिसता की आमी यंग टॅलंट जे आसा, हांव खास करून निहालाक किंवा बाकीचे जे तेज्या वांगडी आशिल्ले तांकां हांव सारको वळखतालो. सो एक विश्वास आसप गरजेचें आसता आनी आयज काल आमी वेगळ्या तरेचे मुवीज पळयतात. सो ऑलरेडी अपग्रेडेशन जाल्लें आसा ऑफ दी गोवन डिरेक्टर्स ऑर आर्टिस्ट म्हणटा ते. सो रिमेनींग पार्ट जो येता तो खंय तरी सपोर्ट जाय पडटा. शॉर्ट फिल्म म्हटल्या उपरांत आमी खुबशे कन्सिडर करूं शकता बजट वायज आनी हे वायज. सो कोणा कडेन जाता जाल्यार आपूण करपाक कितें आसा हो एकूच म्हाजो विचार आशिल्लो आनी तांची धडपड हांवें पळयल्ली. सो स्टोरी वॉज दी मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट. जेन्ना आयकली वी वील गो अहेड, कितें जाता तें पळोवया. सो ह्या हेतूर सुरू केल्लें एंड देन साई सर एड जाले तातूंत बाकीची टीम एड जाली. आमचे सगळे फ्रेंड्स तूं पळयत जाल्यार हे सगळे आमचे फ्रेंड्स सांजचे केन्ना तरी बसून गजाली करपी. सो ऑफकोर्स
तेन्ना खंय ना खंय तरी फुडें सरोन करपाक एक सेकंड मायंड सेकंड थॉट केन्ना येना. सो आता आमी जाणून घेतले की ह्या फिल्मा बद्दल आदिवस हें नांव तांच्यांनी कित्याक दवरलें तें सुद्दां जाणून घेतलें. कारण म्हणल्यार गूड बाय अशें सुद्दां ती नांव दवरूंक शकता आसली, पूण तांच्यांनी म्हणजे ह्या नांव दवरपाचें कारण कितें हें सुद्दां सांगलें. जाल्यार आमचें गोंय जरी ल्हान आसलें जाल्यार गोंय हें आमचें कलेची खाण म्हणटा आनी हें खरें आसा. हे आमचे तरणाटे भुरगे आसतले किंवा एक्टर्स आसतले तांच्यांनी दाखोवन दिलेले आसा. जाल्यार अशेच वेगवेगळ्यो कार्यावळी आमी तुमच्या मुखार घेवन येतली. पळयत रावात गोमंतक TV. म्हाज्या बरोबर कॅमेरामॅन हर्ष सईत, हांव वर्षा आशवेकर.